नमस्कार. गोमंतक टीव्हीचेर माय मोगाचो येवकार. गोयच्या गांवगिऱ्या वाठारांतल्यो खबरो घेवन गोमंतक तुमच्या मुखार घेवन आयला आवाज गोयचो हे बुलेटिन. हांव संजना हंजुनकर. सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो. सुकतेक लागून सरमानस टॉग न्हंय मार्गावेली फेरी बंद उरिल्ल्यान प्रवाशांचे जाले हाल. अनुसूचित जमातीच्या लोकांक विधानसभेत राजकीय आरक्षण आणि गोयच्या अनुसूचित जमातीं खातीर संसद दिवचे ह्या खातीर 18 जूनाक केप्यां जातले आंदोलन. पेट्रोलियम कंपनींनी नवीन घरगुती गॅस कनेक्शनाच्या मोलान केल्या वाड. हो बदल 16 जून सावन जातलो लागू. पावस सुरू जाल्ल्यान लायटीच्या खांब्यांचेर आयल्यात वेली. लागींच्यान वचपी लोकां मदीं पातळा भंय. वीज खात्याचो उपाय कितें होच प्रस्न उप्रासला लोकां मदीं. सरकारा कडल्यान मजत घेनासतना अडण्या बांदल्या पे टॉयलेट. आयताराक जातले ह्या टॉयलेटीचे लोकार्पण. राज्यात दिसान दीस कोरोना वांगडा आतां डेंग्यू दुयेंतांचें प्रमाण वाडटा. आतां मेरेन सांपडल्यात एकूण 70 डेंग्यू दुयेंती. आतां खबरो विस्तारांत. सुकतेक लागून बेरेस्तारा सकाळीं सुमार 4 वरां सारमानस टॉग न्हंय मार्गा वयली फेरी सेवा बंद आशिल्ली. देखून ह्या मार्गाचेर प्रवासी आडकून पडले. फेरी सेवा बंद आशिल्ल्यान नेमान प्रवास करपी प्रवाशांची गैरसोय जाली. बेरेस्तारा सकाळीं मांडवी न्हंयेंत मदींच टॉका वटेन भाट पडिल्ल्यान टॉक ते सारमानस न्हंय मार्गा वयली फेरीबोट सेवा बंद दवरची पडली. सकाळच्या 10:30 वरां मेरेन फेरी सेवा बंद आशिल्ली. ताका लागून दोनूय वटेनच्या फेरी धक्क्याचेर प्रवासी आडकून पडले. कांय जाणांनी तर परती वाट धरली. न्हंय येरादारी खात्यान ही समस्या कायमची सुटावी करची अशी मागणी ह्या मार्गावेल्या नेमान प्रवास करपी अमय प्रभुगांवकार हाणें केल्या. सो 7-7:30 ह्या दरम्यान प्रवास करता हांव फेरयेन सकाळचो. आनी इल्ल्या दिसाक कितें ना कितें प्रॉब्लेम हो आसताच. फाटल्या दिसांनी ट्राफिकेचो प्रॉब्लेम जातालो. 2 व्हिलर्स 4 व्हिलर्स ताका प्रॉपर ट्राफीक चॅनल करपाक कोण नासले. पण आतां ते ट्राफीक रावतात कोण तरी. तो प्रॉब्लेम सॉल्व जालो. बट इल्ल्या दिसा बाकीच्यो प्रॉब्लेम्स इल्ले दिसा फेरी मोडटा आनीक भरती सुकती. तर आयज कालच्यान आतां परत सुकतेचो प्रॉब्लेम जावंक लागला. सकाळ फुडें सुकती सोंपली दिसता. उदक वाडना आतां तरी फेरी आजून तरी बंद आसा. हांव म्हणटा की हेजेर कितें तरी एक तोडगो काडपा जाय. तोडगो इन द सेन्स आतां आमकां भितरल्या चॅनलांसून फेरी वयता. हितून 2च फेरी वयता. मदींच रावपाचें काम चालू आसलें तेन्ना फेरीबोट त्या वटेन दवरताले आमोण्याच्या ऑपोजीट. सर आमी जर हांगासून 2 फेरी अश्यो आनी 1 फेरी तशी जर लायत जाल्यार हो प्रॉब्लेमूच सॉल्व जावंक शकता. सो डिपार्टमेंटा कडेन मागता आनी बाकीचे जे कोण आसा तेंच्या कडेन मागता की तेंच्यांनी बेगींतल्या बेगीन प्रॉब्लेमाक हात घालचो. गोयच्या अनुसूचित जमातीच्या संघटनेन 18 जून म्हळ्यार गोंय क्रांती दिसा निमतान केप्यां आंदोलन दवरलां. अनुसूचित जमातीच्या लोकांक विधानसभेत राजकीय आरक्षण आनी गोयच्या अनुसूचित जमाती खातीर संसद दिवचे अशें तांची मागणी. ते खातीर हे आंदोलन दवरलां. तशेंच एक भौशीक बसका लेगीत दवरल्या. हे आंदोलन सांजेच्या 4:30 वरांचेर सुरू जातले. सिंधिओ अपार्टमेंट हांगाच्यान सुरवात जावन केप्यां नगरपालिकेच्या गार्डना मेरेन आंदोलन सोंपतले. गोयच्या गावडा वेळीप आनी कुणबी समाजाच्या लोकांनी व्हड प्रमाणात वांटेकार जावचे अशी माहिती अनुसूचित जमातींच्या संघटनेचो अध्यक्ष जॉन फर्नांडीसान बेरेस्तारा घेतिल्ल्या पत्रकार परिशदेंत दिले. सरकार अगेन्स्ट रेव्होल्युशन करची पडटा खंत दिसता. कित्याक जेन्ना दुसरे सरकार जेन्ना भायले लोक जेन्ना आमचे राज करतात तेन्ना एक आंदोलन करचें पडटा वायट न्ही. पूण आमच्या सरकारा अगेन्स्ट आमच्याच निवडून दिल्ली प्रतिनिधी अगेन्स्ट जेन्ना आमकां एजिटेशन करचें पडटा धरणी धरची पडटा आनी तेवूय बी कॉन्स्टिट्युशनल रायट्सा खातीर एक सारकी वायट गजाल. आनी त्या खातीर आमकां सरकारान
करपा लावचिली आनी जे आमचे डिमांड कितें जे कॉन्स्टिट्युशन रायट जे आसा जे डिमांड जे आसा ते सरकारान ताबडतोब आमकां दिवपाचो प्रयत्न करता. इतलीच आमची मागणी आसा आनी हीच मागणी घेवन आमी हे एज्युकेशन करपाचो वा रॅली करपाचो प्रयत्न केला. आमची रॅली 18 तारखेर 5 वरांचेर सुरू जातली. पॉलिटिकल रिजर्वेशन टू शेड्यूल ट्रायब ऑफ गोवा हे संस्थेच्या बॅनरा खाली ऑल गोवाचे सगळे जे ऑर्गनायझेशन आसा, प्रॉमिनंट एसटी लिडर्स आसा, पॉलिटिकल लिडर्स आसा आनी जे आमचे जी ऑर्गनायझेशन वावरता एसटी डेव्हलपमेंटा खातीर ही सगळी ह्या बॅनरा खाली येतली 18 जुनाक आनी पॉलिटिकल रिजर्वेशनाची चळवळ आमी सुरवात करतले. तशेंच आमी सगळ्या गोंयच्या गावडा कुणबी वेळीप कम्युनिटीच्या लोकां खातीर मागता, तेंच्यान मागता की ते सगळ्यांनी ह्या मुवमेंटाक पार्टिसिपेट जावचें आनी 18 जुनाक 4:30 वरांचेर सिंधियो अपार्टमेंट नियर फिश मार्केट सगळ्यांक गॅदर जावचें. थंयच्यान ती रॅली चालू जातली आनी ती एंड जातली त्या म्युनिसिपल गार्डना कडेन एंड जातली आनी थंय पेट्रोलियम कंपनीनी नवीन घरगुती गॅस कनेक्शनाच्या मोलान वाड केल्या. हाचे पयलीं एका सिलिंडराचें कनेक्शन घेवपाक 1450 रुपया दिवचे पडटाले, पूण आतां 750 रुपया चड म्हळ्यार 2200 रुपया दिवचे पडटले. तशेंच 2 सिलिंडर कनेक्शन घेतल्यार 1500 रुपया अतिरिक्त दिवचे पडटले, म्हळ्यार तुमकां 4400 रुपया सॅक्युरिटी म्हूण भरचे पडटले. हाचे पयलीं 2900 रुपया दिवचे पडटाले. हो बदल 16 जून पासून लागू जातलो. पावस सुरू जाल्ल्यान लायटीच्या खांब्यांचेर वेली आयल्या, ताका लागून थंयच्यान पसार जावपी लोकांक ताचो धोको निर्माण जाला. तशेंच ह्या खांब्यांचेर चडिल्ल्या वेलींक लागून रातचो रस्त्याचेर उजवाड लेगीत पडना. फाटल्या दिसांनी लायटीच्या खांब्यांचेर चडिल्ल्यो वेली नितळ करतना वाळपय वीज खात्याच्या एका कामगाराक मरण आयिल्लें आनी आतां परतून लायटीच्या खांब्याचेर वेली आयल्यो. ह्या प्रकाराचेर आतां वीज खातें कितें उपाय काडटलें काय असो प्रस्न थळाव्या लोकांक उपरासला. ह्या गरजेच्या प्रकल्पाचें काम पुराय जाल्ल्यान खोस जाता अशें बाळी आडणे पंचायतीचे पंच राजू गोसावीन ह्या वेळार सांगले. तशेंच सरकारा कडल्यान कसलीच मजत घेतली ना आनी शबू चिंतकाच्या आदारान प्रकल्प पुराय जालो अशें पंचान मत उक्तायलें. ह्या प्रकल्पाक 7 ते 8 लाखांचो खर्च जालो आनी आयतारा पे टॉयलेटाचें लोकार्पण जातलें. ह्या लोकार्पणाक दोतोर प्रकाश कोराडे हाजीर आसतलो. ह्या वेळार अडणे पंचायतीचे वांगडी हाजीर आशिल्ले. आमी म्हणजे हिमाचे एक प्रोजेक्ट आसा आमचो टोटल म्हणजे आमी ठरयला सगळे पंचायत मेळून की एक शौचालय बांदपाचो तो पे टॉयलेट आसतो, कारण तेजी जर बरी निगा नासतलो किंवा तेजी मेंटेनन्स नासलें जाल्यार तुका पे टॉयलेट गरजे आसा. आनी आमच्या बाळ्ळी गांवांत ना. आनी बाळ्ळी गांवांत कितें आसा, चारय वटेच्यान सय भोंवतणी आमच्या देवळां आसात, आमचे ट्युरिस्ट भरपूर येतात आनी लोकूय बी येतात आनी कितें जाता भायले मनशाक खूब त्रास जाता. जेन्ना आमकां हे आमकां कळून चुकलें तेन्ना आमी हो निर्णय घेतलो, कारण भायले मनशाक भितर विचारता वॉशरूम आसा काय कितें, तर थंय आमी ना म्हणचें पडटा आनी आमच्या आख्या गांवांत खंयच ना टॉयलेट. आनी दुसरें म्हणजे कशें आसा, ह्या प्रोजेक्टाक जमीन कोणूय दिवपाक तयार जालो ना. म्हणटकीच तो एक प्रोजेक्ट इल्लोसो जागो आहलो, तो जागो घेतलो आमी आनी हो प्रोजेक्ट सुरवात केलो. लोकां कडल्यान आमी पयशे घेवन म्हणजे अशें सांगलें त्या लोकांनी दिले आमकां. थोड्यांनी कोण डायरेक्ट असो एक टँक दिली, कोणी सिमेंट दिलें, कोणी अशें करून आमी ते कडेन जावन केलें आनी हो प्रोजेक्ट कंप्लीट केलो. आयज सरासरी ताका 6 ते 7 लाख रुपया 7 ते 8 लाख रुपया खर्च लागलो आनी हो प्रोजेक्ट आतां कंप्लीट जाला. आज आमी फाल्यां आयतारा 19 तारखेर तेजें लोकार्पण करतात. सरासरी 11:30 जातले मेरेन आनी आमचो उद्घाटक आसतलो डॉक्टर प्रकाश एस नायक कुराडे, जो दोतोर आसा. गेली कितलीशीं वर्सां 50-60 वर्सां तो फक्त ही सेवाच करता. राज्यांत पावस पडिल्ल्यान राजधानी पणजी, मडगांव आनी कानोळे वाठारांत डेंग्यू दुयेंती पडिल्ल्यान थळाव्या लोकां मदीं भंय पातळ्ळा. डेंग्यू आनी वाडचो न्हय ह्या खातीर लोकांनी आपली घरा भोंवतणची सुवात नितळ दवरची आनी स्वताची जतनाय घेवची असो आरोग्य खात्यान सल्लो दिला.
पणजे सारक्या शारांत कॅसिनो आशिल्ल्यान ह्या दुयेंतांचो आंकडो वाडटा. सध्या पणजे शारांत 12 डेंग्यू दुयेंती सांपडल्यात अशी माहिती वैद्यकीय अधिकारी दोतोर कल्पना महात्मेन दिली. दिसान दीस कोरोनाचे प्रमाण वाडत आसा. बेरेस्तारा 112 नवे कोरोना दुयेंतांची नोंद जाल्या. सक्रिय दुयेंतांचो आंकडो 641 पावला. जाल्यार 24 वरांत 67 दुयेंती बरे जाल्यात. दिसान दीस कोरोनाचे प्रमाण वाडिल्ल्यान लोकां मदीं भंय पातळ्ळा. आतां मेरेन गोंयांत 2,46,806 कोरोना दुयेंती मेळ्ळ्यात. काणकोण माल्याच्या माशा ह्या गांवांत वर्तुळ आकारान तयार जाल्लो इंद्रधोणू सारको दिसपी हॅलो तयार जालो. सूर्य वा चंद्राच्या सरभोंवतणी तयार जाल्ले एक मन भुलोवपी आनी इंद्रधोणू सारकेच सैमाचें आनीक एक सुंदर रूप घडोवपी घडणूक म्हळ्यार प्रभा मंडळ, जाका इंग्लिशीन हॅलो म्हणटात. ह्या प्रभा मंडळाची जायतीं रुपां आसूं येतात. मळबांत रंगीत वा बेरंगी धवे मुदयाळी आकार ते घेवं शकतात. हातूंतले बरेचशे सूर्य वा चंद्रा लागीं दिसतात, पूण कांय हेर कडेन वा मळबाच्या उरफाट्या भागांत लेगीत दिसतात. सगळ्यांत चड पळोवपाक मेळटा ते प्रभा मंडळ वर्तुळाकारांत आसतात. ताका 22 डिग्री प्रभा मंडळ अशें म्हणटात. तातूंत लायट पिलर्स आनी सन डॉग्स हांचोय आस्पाव जाता. पूण ह्या भायर लेगीत हेर जायते प्रकार आसात. कांय चड प्रमाणांत मेळटात जाल्यार कांय अत्यंत दुर्मीळ आसात. गोंयांत ह्याच तरेचो हॅलो काणकोणांत पळोवपाक मेळ्ळो. आयकात लोकांनी पत्रकार प्रतिनिधींक दिल्ली प्रतिक्रिया. हाजे पयलीं आमी केन्ना पळयलो ना. आमी फक्त इंद्रधनुश पळयल्लो, पूण आयज आमकां फर्स्ट टायम हो रावंड फूल रावंड दिश्टी पडलो. इंद्रधनुशा भशेन पूण फूल रावंड. हाजे पयलीं आमी केन्ना पळयलो ना अशें. ना आमी पळयला तो अर्दो येतालो. फुल्ल जो जे सुदर्शन चक्राच्या सारको सारको फुल्ल आसला. हेजे पयलीं आमी केन्ना तो पळयलो ना. हय, स्टेट वयता तो पळयला अर्दो. गोंयांतल्या विद्यमान पंचायत मंडळाचो कार्यकाळ येता त्या 18 जून दिसा सोंपतलो. ह्या पंचायतीचेर सरकारा कडल्यान प्रशासक म्हूण सरकारी कर्मचाऱ्यांची नेमणूक करतले. कनिश्ठ कारकून ते राजपत्रीत अधिकारी मजगतीचे सरकारी कर्मचाऱ्यांची 186 पंचायतीच्या प्रशासक पदार नेमणूक जातली. ओबीसी राखीवतेचो अहवाल पुराय जावंक नाशिल्ल्यान सरकारान पंचायत वेंचणुको मुखार धुकलपाक वेंचणूक आयोगाक सुचोवणी केल्ली. ताका लागून ही वेंचणूक 3 ते 4 म्हयने लांबणेर पडल्या. आतां पावसा उपरांत ती जावपाची शक्यताय आसा. सोमारा 20 जून सावन पंचायतीचो कारभार सांबाळपा खातीर सरकाराक ह्या सगळ्या पंचायतीचे प्रशासकांची नेमणूक करचीच पडटली. See, as far as you know, their term expires on 19. Understood, no? We have to appoint the administrator. You will see the administrators appointed. Before that, we will be in time, don't worry. There is no question of form. See, they were supposed to be held before 19. Can it be held? Have we initiated a process? Has Goa State Election Commission initiated a process? It's a big no. Which means, in essence, before, as soon as their term expires, you should have administrators in place. We have already taken the steps. You will see administrators in place much earlier than you expect, certainly. दिवचल मालांतल्या अडवळपाल वाठारांत गवेरेडे वाडल्यात. हो गवरेडो लोकवस्तीन लागींच रस्त्यार भोंवता. देखून लोकां मदीं भंय पातळ्ळा. फाटल्या कांय दिसांच्यान हो गवरेडो अडवळपाल वाठारांत रस्त्याचेर भोंवतना नदरेक पडला अशें कांय थळाव्यांचें म्हणणें आसा. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी मोपा विमानतळान तुयेच्या इलेक्ट्रीक सिटीच्या प्रकल्पाचो बुनयादी फातर एकाच दिसा बसयल्लो. मोपा विमानतळाचें काम पुराय जालें, मात तुये इलेक्ट्रॉनिक सिटीचे प्रकल्प आडकून उरला असो हुस्को लक्ष्मीकांत पार्सेकार हाणें व्यक्त केला. तुयेच्या हॉस्पिटलाचें काम लेगीत खूब सुशेगादपणान चल्लां.
ते जनावरां खातीर न्ही मनशां खातीर बांदिल्लें हॉस्पिटल मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हाणें आपणे स्वता तो पेडण्याचो पालक मंत्री म्हूण सांगिल्लो. मागीर पेडणे वाठारांतल्या तुये गांवची उदरगत करपाक ताका कित्याक जमना असोय प्रश्न पार्सेकारान केला. वेटरनरी हॉस्पिटल न्हय तें मनशाचें हॉस्पिटल. ताका लागून अजून हो दुसरो टर्म मुख्यमंत्र्याक मेळ्ळा आनी ताणें आपले तकलेंतसून सहज मांद्र्या येवन ताणें उलयलें की आपूण हांगासरलो पालक मंत्री म्हणून आपल्याक धरा. त्यामुळे म्हजी पालक मंत्र्या कडेन माननीय मुख्यमंत्र्या कडेन जे आमचे पालक मंत्री आसा तांचे कडेन सामकी कळकळीची विनंती आसा की पेडणेकारांच्या भावना कडेन खेळचो न्हय. म्हणजे हांवें प्रोजेक्ट धुकल्ले फुडें म्हणजे म्हाकाच दुखता अशें न्हय, सगळ्यांक दुखता तें. हें मातशें समजून घेवचें. तातूंत म्हजी कितें मदत जाय. हांवें खंयच्या दृश्टीन ते फुडें केल्ले, खंयच्या दृश्टीन विचार करून हाडलेले, नाजाल्यार हे दोनूय प्रोजेक्ट म्हणजे इंटरनॅशनल एअरपोर्ट आनी इलेक्ट्रॉनीक सिटी ह्या दोनांय खातीर पंतप्रधान दिल्लीच्यान गोव्यांत आयिल्ले आनी ताणें फावंडेशन स्टोन घाल्यात, एका दिसा घाल्यात आनी जो एक कंप्लीट जाता प्रोजेक्ट तेचें उद्घाटन मुख्यमंत्री करतलो 15 दिसान किंवा म्हयन्याभरान आनी दुसऱ्याचें कांयच दिसना जेतून रोजगाराची मोठी क्षमता आसली आनी बऱ्यो कंपनी येवच्यो म्हणून. जर थंय इन्फ्रास्ट्रक्चर इन द फॉर्म ऑफ रोड जो नितीनजी गडकरीन आमकां आश्वासन दिल्लें तो 1.5 किलोमिटर लांबेचो रस्तो जर केलो आनी सबस्टेशन इलेक्ट्रिकल सबस्टेशन आनी उदकाचो 10 MLD प्लांट प्रेशर प्लांट हे जर केले जाल्यारच बऱ्यो कंपनी येतल्यो. नाजाल्यार थंय मागणी येवचें ना आनी कोणाक फालतू लोकांच्या फालतू कंपनीच्या घशांत जमनी वतल्यो. पेडणेकारांची जमीन अशी वचची न्हय. शिक्षण क्षेत्रांत गणिताच्या बाबतींत फाटीं पडिल्लें गोंय बेरोजगारीच्या बाबतींत मात खूब फुडें आशिल्ल्याचें दिसून येता. राष्ट्रीय सरासरी प्रमाण गोंयांत 2.5 पटीन बेरोजगार चड आशिल्ल्याचें राष्ट्रीय लेबर फोर्स सर्वेक्षण अहवालांतल्यान दिसून आयलां. गोंयांत बेरोजगारी दर हो 10.5% इतको आसा. बेरोजगारीच्या बाबतींत राष्ट्रीय सरासरीचें प्रमाण 4.2% इतकें आसा. ताका लागून बेरोजगारीचें प्रमाण हे राष्ट्रीय सरासरीत 6.3% इतकें चड आसा. ग्रामीण आनी शहरांत बेरोजगारीच्या सर्वेक्षणाचो वेध घेतला. धावी तशेंच 12वीचे पुरवणी परीक्षेक विद्यार्थ्यांकडल्यान उणो प्रतिसाद मेळ्ळा. 12वीची पुरवणी परीक्षा 24 जूनाच्यान सुरू जातली जाल्यार 10वीची पुरवणी परीक्षा 4 जुलयाच्यान सुरू जातली. परीक्षे खातीर विद्यार्थ्यांची नोंदणी अजून सुरू आसा. 10वीचे परीक्षे खातीर आतां मेरेन 1400 जाल्यार 12वीचे परीक्षे खातीर 1300 विद्यार्थ्यांची नोंदणी जाल्या. अंदू 10वीची परीक्षा 18,000 वयर विद्यार्थ्यांनी दिल्ली जाल्यार 12वीची परीक्षा 17,000 वयर विद्यार्थ्यांनी दिल्ली. अंदू 10वी तशेंच 12वीचो निकाल 90% परस चड लागला. हाका लागून अनुत्तीर्ण विद्यार्थ्यांचो आंकडो 1,500 सकयल आसा. कांय विशयांत जे विद्यार्थी अनुत्तीर्ण जाल्यात ताणें अतुर्णीत जावपा खातीर पुरवणी परीक्षेचे अर्ज भरल्यात. पणजे नगरपालिकेन पणजे बाजारकारां फुड्यान नमने घातले. महापालिकेच्या कराराची पद्दत फाटीं घेवन दुकानदारांच्या मागणेनुसार करार करपाक मान्यताय दिला. 14 जूनाक जाल्ल्या महापालिकेच्या पणजे मार्केट समितीन दुकानदारांच्या मागणेनुसार करार 30 वर्सां वाडोवपाची मान्यताय दिला. मार्केट समितीचे अध्यक्ष नगरसेवक बेंतो लोर्ना हांच्या अध्यक्षते खाला जाल्ल्या बसकेंत हो निर्णय जालो. 12 वर्सां सुमार 300 तरी दुकानांचे सारके भाडे मेळनाशिल्ल्यान तांकां लागून महापालिकेक लुकसाण जातालें. फकत कांय दुकानदारांकडल्यान जो सोंपो येता तितलोच रक्कम महापालिकेक मेळटा. महापालिकेन कायद्यानुसार 11 म्हयन्याचो लीव एंड लायसन्साचे करार करपाचे थारायल्ले, पूण दुकानदारांनी 30 वर्सांच्या लिजाची मागणी केली.
वागातूर वाठारांत पंचायत राज कायदो मोडून बेकायदो वेवसाय केल्ल्या प्रकरणात हॉटेल रॉयल स्टार ब्लू रिसॉर्टाक कुलप मारले. हे विशींचो आदेश बार्देस गट विकास अधिकाऱ्यांनी दिल्लो. गट विकास अधिकारी शिवप्रसाद नाईक हाणें दोनूय पक्षांचो युक्तिवाद आयकल्या उपरांत आदेश जारी केल्लो. मंगळारा हणजुणे कायसू पंचायतीन ह्या आदेशाची कार्यवाही करतना हॉटेलाक कुलूप मारले. परवानो नासतना रॉयल हॉटेल चलयताले देखून ताका कुलूप मारले अशें वागातूर वाठाराची सरपंच सावियो आल्मेदान सांगले. जेन्ना परब म्हणून एक भुरगो आमचो आहा गांवचो तेणें तें लिजाचेर रेस्टॉरंट दिलेलें आनी वेन द लीज ऑफ रेस्टॉरंट इज ओवर तेणें लायसन रिन्यू करूंक ना आनी नो म्हणून तेंचो तो जो एग्रीमेंट आसता लिजारा तोय एग्रीमेंट तेणें रिन्यू करूंक ना. सो सबसिक्वेंटली दॅट पार्टी हॅड कम टू अस. देन ही वेंट टू द BDO टू फायल एन अपील and the findings on that his cases were recorded by the BDO, and according to that the BDO has taken a decision to seal the premises. Accordingly amcho the secretary who was given the charge of sealing taka instruction dilele as per the order. He has gone and sealed the premises so that je license nastana amchi restaurant chalta te band. Actually the government also is now very clear that in the tourism area, tourism nastana korit, जाल्यार there is also a fine. So and as per the Panchayat Raj Act also, it is against the law to run the premises without license. 2018 दिलेले ते 99 कवर जाले सप्टेंबरचे आणि टील डेट तो इलिगली ऑपरेट करतालो बिझनेस. आमकां कांयच रेंट दिवंक ना आनी आमकां हांगा येवपाक सुद्दां तेणी आमकां हें करतालो, केस पश्टी घालतालो कितें, आमकां एंट्रीच दिनासलो हांगा येवपाक. आमी सांगलें हांकां रिन्यू करपाक यो ते डिनाय ऑल द टायम डिनाय करताले. अच्छा येवपाक हें करनासले आनी मागीर तांकां आमी नोटीस धाडली लीगल. तेंच्यांनी कांय रिप्लाय करना. ती नोटीस रिटर्न येयली आमकां आनी मागीर आमी हें केलें तें आमचे पयशांनी घेतले आमी ते आनी आतां मागीर ते पंचायतीन हें केल्यार सील केला तो. सांगे मतदारसंघातल्या उसगाळी मळ वाठारांत आशिल्ल्या फातराचेर कोरीव शिल्प आसा. हो गोंयांतलो एकमेव फातराचो कोरीव शिल्प जाका युनेस्कोच्या जागतीक वारसो थळांत सुवात मेळ्ळा. ताची पुरायपणान जतनाय घेतले अशें पुरातत्व आनी पुराभिलेख खात्याचो मंत्री सुभाष फळदेसायान सांगले. सांग्याच्या उसगाळी मळ वाठारांत वचून ताणें शिल्पाची पळोवणी केल्या उपरांत मंत्री सुभाष उलयतालो. तशेंच थंयच्या कर्मचाऱ्यांक ताणें गरजेच्यो सुचोवण्यो लेगीत दिल्यो. आयज आमी सांगे मतदारसंघातल्या कावरेपिल्ला पंचायतीन भितर जी रॉक कार्विंग्स आसात आनी ती प्रोटेक्टेड सायट आसा, त्या प्रोटेक्टेड सायटीचें इन्स्पेक्शन करपाक आयिल्ले आसात. आमी पळयतात हे जे खूब पयलीं ही चित्रां काडलेली आसात आनी ताका रॉक कार्विंग म्हणटात. आनी रॉक कार्विंगांतल्यान अत्यंत सुंदर अशी ही चित्रां म्हणजे आयज ही प्रोटेक्टेड सायट आमची आर्किओलॉजी डिपार्टमेंटान आयडेंटिफाय केल्ली. हांगा आमचे सुरक्षा रक्षक तैनात आसात आनी ते सगळे आतां पर्यंत ताची काळजी घेतात. अनेक अशी शिल्पां आजूबाजूकय आसपाक शकतात. आमचे प्रयत्न आसात. हातूंतल्यान एक युनेस्कोक ताचें नॉमिनेशन जाल्लें आसा. हें जर जालें जर जायत जागतीक स्तराचेर हें एक अत्यंत इम्पॉर्टंट प्रोटेक्टेड सायट म्हणून आमकां पळोवपाक जाय पडटलें, ताची जतनाय करची पडटली आनी त्या दृश्टिकोनांतल्यान आमी आयज हें इन्स्पेक्शन केल्लें आसा. तरांचेर स्टोन क्वॉरीज काडटात लॅटरायट स्टोनाचे. अशीं खंय ही पत्तर शिल्पां आसात ती वाट लागपाक जायना म्हणून आमचे विशेष प्रयत्न आसतले. ही सायट आमकां अशीच आसा तशीच दवरून ती ब्युटिफाय करपाक जाय, जाणे करून प्रत्येक जाण आयिल्लो हाचे वेल्यान चलपाक जायना, ताचें इम्पॉर्टन्स कमी जावपाक जायना किंवा ताची झीज जावपाक जायना म्हणून आमी स्टेप्स घेवपाचे विचार केल्लो आसा. आवाज गोंयचो हे बुलेटीन हांगाच सोंपता. हांव संजना तुमचो निरोप घेता. रोखडीच पळोवया फोकस ही कार्यावळ. खंयच वचूं नाका, पळयत रावात गोमंतक TV.